कितल्या अपुरबाशी उतरांनी हाडली ह्या गितांत आमी किजने भो जाला बरी खबर सत माना देवाच्या मोगाभिशांत अपुरबायन आमी न्ही हाडले कितें आमच्या देवान आमचे खातीर करूंक ना इस्रायल पर्जन भोगलो मोग तो ह्या इस्रायल पर्जन सुरवेर आखेर पर्यंत देवाक विरोधूच ते केले निरंतर देवान तसो मोग केलो 1000 फावटी ते देवाक विरोध केले जाल्यार देव म्हणटा ही म्हजी परजा ह्या परजेचो मोग करता इजाया प्रवच्या पुस्तकांत आमी 40 अध्याय वाक्य 15 आनी 16 आमी पळयता एक आवय तरी भुरग्याक विसरात हांव तुमकां विसरचो ना म्हणटा इस्रायला तूं म्हजी 3:3 अध्याय म्हजी परजा तुमी म्हजी हांव तुमचो देव तुमी म्हजी परजा मीत मेहनतल्या मोगान इस्रायल परजक देवान आपली परजा दोन सोलोवन वेले मोग केलो तरी पूण इस्रायल परजा परत्यान सुकोवन पडटा बाबा भयणी आमी तशेंच सुकोवन पडटेस आसा आमच्या देवाचो मोग निरंतर आमकां वयल्या वयर मेळटना आमी मनशां अस्कतकायेन भरलेली आमी अनुपकारी जावन चलता वेचीक पुता बरी आमी म्हणटा देवा कडेन बाबा म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका तूं दी हांव म्हजे इतल्याक वेता म्हजी जिणी जियेता देवान आमकां कितें दिवना सगळें बरेंपण सगळें दिलें आनी ताचे मदें वेचीक पुतसो बापूय ताका दिता पुताक ताच्या आस्तीचो वांटो दिता बाबा भयणी आमकां सगळ्यांक देवान आमच्या आस्तीचो वांटो आमकां ताणें दिल्लो मोग आमकां ताणें दिल्लें कुटाम आमकां ताणें दिल्ली देणी आमकां ताणें दिल्लें जिवीत आमकां ताणें दिल्लो दिसपडतो ग्रास आमच्या दिसपडते जिवितांत आमकां भलाय दिल्ली भलायकी समाधान संतोश मोग हें सकट आमकां दिल्ली आस्त ताणें संवसारी आस्त लेखाक येना ताच्या मुखार बगार ही देवान दिल्ली आस्त आनी आस्तीत आमी संतोश भरीत आसल्या पूण बाबा भयणी आमी खंयसर पावल्या आमची जिणी आमी ह्या संवसारी सुखा खातीर 4 दिसांच्या सुखा खातीर संवसारी आशेन भरून वस्तूंच्या आशेन भरून कुडीच्या आशेन भरून पयशांच्या आशेन भरून आमी मोग सगळो ओगडायलो वेचीक पुता बरी आमी केलें आमी मस्त पयस केलें हांव ताचेर हांव न्हू आमी खऱ्या मस्तीन जिवंक तर केलें ह्या संवसारांत देवाक आमी विसरल्या आज आमचो वेळ ह्या संवसारी वस्तूंक आमकां घरची राटावळ पयशे आस्त बदीक दंड आमची मोबायलां टीव्ही आमी इंटरनेट ह्याच्या संवसारी वस्तू पडटा आमी घंट्यान घंटे करशीत पूण आमच्या देवा खातीर आमकां वेळ ना आमचो देव मोगान राखून रावलो आमच्या मोगा खातीर हर एक दीस वेचीक पुताची वाट पळोवन बरी तो वाट पळोवन आसा म्हजो पोतू म्हजी धूव केदळां येत म्हज्या लागीं पाटे येत म्हणून कितल्या आत्रे घाण आनी मोगान पळयता तरी हांव आनी की म्हज्या संवसारी राटावळेंत बुडोवन आसा म्हजोच संवसार म्हजेंच कुटाम म्हजेच जिणी म्हजे पयशे आस्त बदीक धंदिरबे म्हजे मोबायल म्हजे ह्या संवसारी आमच्या जिवितांत आसा आमी आनी खंयसर आमी पावल्या वेशीक पोताची गत कितें जाली दर्देरपणाक तो सांपडलो आसलें खाली जालें बाबा भयण ह्या संवसारांत कितें आसा तें आजच फाल्यांनी एक बांदून दवरली मुतयेंतलें कितलो तेंप येत मुतयेंतलें कितले दीस येत मुतयेंतलें काली जातना थंयसर शिजना पूण तुज्या घरा आशिल्ली मुडकी ती काली जायत दिली परत्यान त्या मुडक्यान शिजता ती मुडकी काली जायना त्या मुडक्यान शिजोनूच रावता पूण बुतयेन शिजना आमी संवसारी जिविताची बुती काण घेवन त्या बुतये फाटल्यान गेल्या आनी जिविताची मुडकी देवान दिली आमी विसरल्या पळय आमी खंयसर आसा वेचीक पोताची परिस्थिती जाली शिताची मुडकी ताणें सोडली बुती काडून गेलो आनी बुती काली जाली आनी ह्या वेळार तो बुकेलो तानेलो न्हेसोंक ताका मेळ्ळें ना आनी वाटेर पडलो आनी जेवंक खावंक ताका नातल्लें आखरेक काम करूंक तेंय मेळना ना दुकरांनी खंयच्यो सांगो खंयच्या परिस्थितीत तो पावलो तरी त्योय ताका मेळ्ळें ना म्हणटा आमकां देवाचें उतर खंयसर आमी मनशां भावा भयणीन आमी सक्कडे ह्या संवसाराच्या आशेक सांपडल्या
देवा आतां आमी पयस वेतना आमचे ते अशेंच घडटा आमचो देवाचो मोग इतलो आमकां तो सांडिना बिलकुल वेचीक पूत इतलें घडटा वेचीक पुताच्या जिवितांत इतलें चलतना आखरेक त्या पुता ती पश्चाताप येता तो म्हणटा हांवें कितें केलें म्हज्या बापाच्या घरांत इतले कामाचे आसात कामू दोशी खातात जेवतात आनी गमतान जियेतात आनी हांव म्हज्या बापातून पयस गेलो असल्या परिस्थितीक सांपडलो दरिद्रपणाक सांपडलो आनी म्हाका खावंक जेवंक न्हेसोंक आनी कांय ना हांव हांगा भुकेन मरतां देखून हांव वेता म्हज्या बापा लागीं पाटी म्हूण निर्धार करता म्हज्या बापा लागीं वेतलो आनी सांगतलो बापा म्हजी पातकां भोगसी तुजेर आनी देवाचेर विरोध वचून हांवें पाप जाल्लें म्हाका तुजो पूत म्हूण तूं काणगे नाका बाबा म्हाका तुका आली तुजो साकोर म्हूण एक काणगे तुज्या साकरा पैकी एकलो म्हूण म्हाका काणगे बाबा पुरो म्हाका हांव सुकोवन पडलो इतलें सांगतलो म्हूण तो चिंता मोती जर तर हांगासर चिंता जाल्यार तेणें बापय चिंता म्हजो पूत केन्ना येतलो म्हज्या पुतकाक हांवें आनी ताची आस्तवतीक ताणें वेल्या ओडणी पूण म्हज्या काळजांतलो जागो म्हज्या पुताक हांवें खंडी जावन इस्तून सोडून दिवना म्हज्या पुताक हांवें तो दवरला त्या पुतान त्या जाग्यार येजई म्हज्या काळजान म्हज्या दवरल्या जाग्यार म्हज्या पुतान पाटी येजई म्हज्या मोगान ताणें आसचे म्हजो पूत म्हजे सांगात आसचे जो आमच्या वांजेलान म्हणली उतरां उडास करी भाव भयणीनो खंयसर हांव आसा म्हजे सांगाता तुमी आसाचे म्हज्या बापान म्हज्या दैती कुडां तुमचे खातीर दवरल्यांत आनी कित्याक हांव आसचे कडेन तुमी आसच्याक हांव येतलो आनी तुमकां म्हजे सोय पाटी आपोवन तुमकां आपोवन व्हरतलो पळया देव आमचो देव आसता आमी ताचे सांगाता आसचे म्हणून आनी हे सवेचीक पुता तें घडलें आनी पूत उठलो आनी बापाय चर्चेन गेलो आनी थंयसर येतना ताका अजाप राखून आसलें बापूय पयस तावरून ताका पळोवन वळखलो म्हजो पूत आयलो तो लागलो ना म्हजो पूत ताका येवं दी म्हज्या पांया मळाक म्हजे लागीं सूख मागोवन दी हांव मागीर ताका काण घेता राखोना बक्षाने दिवचें मात चिंतलें ताणें बक्षाने मागचें तो आशिल्लो ना धांवलो आनी पटलून धरलें त्या पुताक आनी ताच्या घरा पाटी हाडलो ताका भितर हाडलो मुस्तायकी नाशिल्ली नवी मुस्तायकी मुदी ताणें घाली मोचे तांकां दोळे घाले जेवण केलें संभ्रम केलो भाव भयणीनो देव मोग म्हळ्यार असो देव आमचे खातीर संभ्रम करता देव आमचे का नव्यान न्हेसयता आमच्या पातकाची कथा ताच्या रक्तान धुवन काडल्यान ताणें साबान न्ही रक्तान धुवन काडल्यान उर्सार भरलेले एक तेमे ताच्या गायांत तुज्या आनी म्हज्या त्या आत्म्याचे गाय ते नितळ ताणें केल्यात पातकाची कथा धुवन काडल्यात देखून सांत पेद्रो म्हणटा ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या भाव भयणीनो आमी सगळे कडेन भर आतां पातकाचे बोगसाणे म्हणया तुमची जाप सोम्या आमकां बोगसी जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाय म्हूण तुवें आमकां सांगलें रे आमी एरांतय दयाळ जावन आतल्या खातीर सोम्या आमकां बोगसी म्हज्या ल्हान भावाक कितें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें म्हूण तुवें सांगल्यार रे आमी एरांक ताच्या गरजेंत कुमोग करिनातल्या खातीर तुमी संवसाराचो उजवाड म्हूण तुवें म्हणलें तरी आमी एरांच्या जिवितांत काळोख जावन सरिल्ल्या खातीर तुजी काणयेक भेटोवंक तूं वेताना तुज्या भावाक तुजे थंय कांय विरोध आसा म्हूण तुका उडास येत तर तुजी काणयेक थंयच सोड आनी वच तुज्या भावा कडेन राजी जा म्हूण तुवें आमकां सांगल्यार आमी आनीकय आमचे भितर राग आनी द्वेश दवरून घेतिल्ल्या खातीर सपूत घालिनाकात म्हूण तुवें सांगलां तरी आमी जायते फावटी कारण नासतना सपूत घाल्ल्या खातीर तुमच्या दुस्मनाचो तुमी मोग करा तुमकां दग दितल्या पासत मागा म्हूण तुवें सांगलां तरी हेरांक विशेश जावन आमकां दुख येयल्ल्यांक आमी बक्षिनातल्या खातीर संवसारांत दिरवी पूण जायनाकात म्हूण तुवें आमकां सांगलां तरी लेखावरती दिरवी संवसारी जिणेंत आमी पूण जायल्ल्या खातीर
फाल्याचे चिंतून खंत करिनाकात म्हूण तुवें आमकां सांगलाय तरी सबार पोटी अनावश्यक खंत आनी चिंता करन भावार्थांत आमी अस्क जाल्ल्या खातीर कोणाकच दोग दुनियाची साकरी करूंक साध्य ना म्हूण तुवें सांगलाय तरी आमी सबार पोटी तुका दिवचो जागो मनशांक संवसारी वस्तूंक दिल्ले खातीर पेल्याची झरती करिनाकात म्हूण तुवें आमकां सांगलाय तरी जायते पोटी म्हज्यो सुखी लिपोवन हेरांच्यो सुखी दाखोवन दिवन तुजें नांव आमी तांचें नांव आमी पाठ केल्ल्या खातीर सोम्या जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसो तो भावार्थ तुमकां पक्षपात करूंक सोडिना जावं तुवें जाकोबाद्वारे सांगलाय तरी त्या घरांत समाजांत दुबळो आनी ग्रेस्त जात कात कुळी धर्म म्हणलो पक्षपात आमी केल्ल्या खातीर देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी चला जाय म्हूण जाकोबाद्वारे सांगलाय तरी आमी तुज्या उतरा प्रकार चलनातल्या खातीर कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो बागीस सई म्हूण तुवें जाकोबाद्वारे सांगलाय तरी आमच्या कश्टांत पडकिरे प्रवादी आनी पितीसपणा फाटल्यान आमी दवरले खातीर तुमी जावन आसात जिव्या देवाची मंदिरां म्हणून पावलुद्वारे तुवें आमकां सांगलाय तरी आमची काळजां देवसाराची आनी ताच्या करण्याची बिडार जावन सोडिल्ल्या खातीर ह्या पासत तुमचे थंय आसल्या संवसारी कुशालयो उमटून काडा म्हूण पावलून कोलस्सेकरांक बरयल्ल्या पत्रांत तुवें सांगलाय तरी कुडीच्या ओडण्यांक आनी कुशालयांक आमी बाली जाल्ल्या खातीर पतींनो आनी तुमच्या पतींक काळजाया म्हूण पावलुद्वारे तुवें सांगलाय तरी आमी एकामेकाक कालपण दाखयनातल्या खातीर पतीनो तुमच्या पतीनीचो मोग करा म्हूण तुवें सांगलें तरी आमी लग्न अभ्यासाच्या जिवितांत एकामेका मोग आनी विश्वास पण दाखयनातल्या खातीर गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करन तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया म्हणून तुवें सांगलाय तरी आमच्या घरांनी कुटुंबांनी फिरगसांनी वैयक्तीक जिवितांत मागण्याची आनी पवित्र पुस्तकाची आमी अलक्षा केल्ले खातीर आमी मागया बाबीन सोम्या कडेन म्हणया सोम्या आमकां बक्षी वेचीक पुतान म्हणलें तें उतर बापा म्हाका बक्षी बापा तुजो एक साकर जावन म्हाका तुज्या घरांत पाठींग गे आमी म्हणया बापा आमकां बक्षी आमी सगळीं आमच्या पातकां खातीर पश्चाताप पावया ह्या वेळा गिताद्वारे आमी सोम्याच्या बॉक्सांनी मागया केल्लीं पातकां सगळीं उडास करया आमी जेजू कितल्यान रितींनी आमी दुखयलां जेजूक आमी डायरेक्ट दुखोवना जावं पुरो आमच्या पेल्याक आमी दुखयलां घरांत असल्या आवय बापायक दुखयलां हात धरल्या पतीनीक दुखयलां आमच्या भुरग्यांक आमी दुखयलां आमच्या सेस समारांक आमी दुखयलां आमच्या बोंतोनी असल्या बाबा भयणीक आमी दुखयलां दुर्बळ्यांक आनी कश्टतल्यांक दुखयलां आमचे लागीं मोग विसार नायिल्ल्यांक आमी दुखयलां आमकां उपकार केल्ल्यांक आमी दुखयलां मस्त रितीनी विविध तरांनी आमी मनशांक दुखयलां हर एक दूख आमी केल्लें आमी कोणा खातीर आमी तांकां केल्लें न्ही जेजू खातीर आमी जेजूकच दुखयलां म्हज्या ल्हान भावांक तुमी कितें केलें म्हज्या ल्हान भयणीक तुमी कितें केलें म्हाकाच तुमी केलें कितें आमी हेरांक करता तें जेजूकच करता हर हेरांक दिवचें तें दूख जेजूकच दूख दिता जेजूकच अपमान करता आनी त्या देखून आमी जेजू कडेन आत बक्षांनी मागता आसतना आमी कोणाक दुखयलां खंयच्या रितीन दुखयलां विविध रितींनी आमी केल्ले अपमान आमी सकयल उडास करया आनी सोम्या कडेन बक्षांनी मागया राहों में कांटे अगर हो
रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें हो यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तुम विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। इकड़ी बोर में वो बेरा ब्यान तेव्हाचे उतरे कोव्या सर्वेस पोर तुमचे सगळे आसो, तुमचेही सगळे असो। लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका समया। जेजू आतां भायर सरन आपले सवय प्रमाणे ऑलिवेत दोंगराक गेलो। ते सुवातेर पावतस ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताणें संपूर्णशें मागा। उपरांत एक फातर उडोवये तितलो पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंब्यांचेर पडून अशें मागा लागलो, बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर, तरी पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं। तवळ सर्गीन तावन देव दोतू ताका दिश्टीक पडून धैर्य दिवंक लागलो। आतां ताजेर संकश्ट चड आयिल्लें आसता, आनीकय लावन तो मागतलो। तसो गाम रक्ताच्या तेंब्या परी गळोवंक सुरू जालो। मागण्यासो उठून तो आपल्या शिसांतशी फाटीं आयलो। ते कंती न्हिदोवन पडलेले ताणें देखले। देवाची उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता। इकड़ी बोल बश्या भाव बहनों, एक ल्हान सोनी हाड़ा में करिया। बापा तुजी खुशी जाल्यार मुझे काल्स मुझे तावन पयस कर, तरी पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं। एक फावटी हांव म्हज्या आदल्याका पिरगजेंत आसतना एकलो मानेस म्हाका फोन करी लागलो, फादर तुमी आसात गे, म्हाका तुमचे कडेन
मेळोंक जाय इल्लोसो वेळ आसा जाल्यार तुमचे सरशी येता म्हाका तुमचे संगत इल्लो वेळ करसूंक जाय हांवें हें म्हळें ताका आनी तो मनीस आयलो तो आनी ताची एक दोगांय संगतां आयलीं आनी तो म्हजे संगता थोडो वेळ आसलो आनी सुमार 11 वरां आयिल्लो दनपाराच्या जेवणाक म्हजे संगता हांवें ताका रावयलो आनी जेवता आसतना ताची त्या पिडे विशयांत उलयतना तो इल्लो पिडेन पडलो आनी ह्या वेळार ताका हांवें त्यो चपात्यो केल्ल्यो ताका इल्लेशें जायना कोण आमचे भलायकी तिके प्रायस तो आनी ह्यो चपात्यो खाता आसतना ताका गिळूंक जायनासलें कित्याक म्हळ्यार ताका कॅन्सर जाल्लें ताळ्यांत आनी ह्या वेळार डॉक्टरान ताका सांगिल्लें हांवें विचारलें ताका तुका कॅन्सर ही पिडा म्हणटा आसतना तुका कितें बें दिसता गे तुका टेंशन करिनाका म्हळ्यार हांवें तूं भियेनाका पिडा आयिल्ल्या वेळार भियोवन वच आमी धैर्यान काणगेचे त्या वेळार तो म्हणलो ताच्या तोंडार दूख नासलें हांसो स्मायल फादर म्हाका कांय पिडे विशयान बेना तो म्हणलो फादर म्हजी ती हांवें केदळा मरची ती देवाची खुशी म्हाका देवान कॅन्सर पिडा दिल्या देवाची खुशी ताची खुशी जावं म्हजे खुशयेन म्हाका कितें हांवें ते खुशयेन काण गेलां फादर म्हणलो हांवें खुशयेन काण गेलां म्हाका आप जालें सदांच मनीस त्या धैर्यान ते पिडा काण घेना मस्त स्मायल आसली ताच्या तोंडार आनी ह्याच मनशाक हांव ताचे मोर्च्या 3 दिसां आदी कुंभारून गेल्लो पॅलिएटिव्ह सेंटर नासलो तो मागीर अकरेक आनी त्या वेळार हांव थंय कुंभारून आसतना अकरेच्या घडये आसा तो तोंडार स्मायल दिवन फादर तुमी कशे आसात हांव बरो आसा तूं कसो आसा म्हळ्यार हांवें हांव बरो आसा फादर हांव रेडी जालां वचोंक ती एक सैऱ्यांक येताना म्हळ्यार आमी सांगता आमी रेडी आसा संतोश त्या आनी संतोश हांवें अप्रूव पळय म्हणजे जिवितांत हांवें पळोवना कोणाक त्याच रितीन एक कॅन्सर पेशंट मरता म्हणून 100% गोत्त आसा पूण ताच्या ते वेळार तोंडार संतोशाची उतरां किंचित ताची ती बेजाराय ह्या ते एक निराशे दिसनातली मोबिनीन मस्त कश्ट आमकां मनशां तुटी कश्ट येतात आमकां स्विकार करूं मस्त कश्ट जाता आमी कितलेशे पिडेस्त पळयल्यात आनी एका पिरगंजेत आसलो हांव 7 वर्सां आसलो एका स्त्रीक हांव 7 वर्सां ती स्ट्रोक जाल्ली 7 वर्सां कुंभार वेलो हांवें तिका अरे एका म्हयन्याक 2 म्हयन्याक टिमन कुंभार व्हरतालो हांव पूण 7 वर्सांनी त्या स्त्रीयेन भोवशा कुंभार व्हरून येताना रडनातलो दीस ना हर एक पोटी येताना रडता हर एक पोटी येताना देवान म्हाका कित्याक पिडा दिल्या म्हूण रडता आमी तिका मस्त सांगलें 2-3 फावटी सांगलें आरे तूं पिडे विशयान टेंशन करनाका तूं रडशी जाल्यार तुजी पिडा आनी चड ताची उणी जायना स्विकार कर धैर्यान आनी तुज्या मानसीक तरेन तूं धैर्यान स्विकार करतना तुजे कुडीचे शिरोय बोळ जातात आनी तुका आनी मस्त पॉजिटीव रिजल्ट मेळटा म्हण हांवें तरी पूण ती स्विकार करूंक सोकोंक ना थोडी फावटी पळया थोड्यांक जायना स्विकार करूंक तयारच ना कश्ट म्हणल्यार आमच्या जिवितांत आमकां स्विकार करूंक असाध्य म्हणलें मस्त फावटी आमी पळोवंक मेळटा भावीनी न्हू आज आमी हें देवाचें उतर आमी बागेवन दापत्यांत आसा समयाच्या जिवितांत जाल्लें घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा जेजू आमकां कश्ट कशे स्विकार करचे म्हणल्यार आमकां शिकयता जेजू न्हू ताचे कश्ट पळया स्विकार करचें खंय सुलाभाचें न्ही जेजूक देवाचो पुतो जावन वतलो ताजी ती एक दैवीक जाणवाय आशिल्ली फुडें कितें आसा तें सगळें समजतालो ताका कळटालें आनी तो जाणा आसलो कितें जाणें आनी त्या देखून पळयलें आतां उडोवलें तुवें आमकां वाचलें हांवें उडोवलें वाचा देवाचें उतार दिल्लें
तो मनशा तो कश्ट सोंसतलो ताका जन्मांतले मारतले आनी ताका कुर्सार मारतले सगळें ताणें पयलेंच सांगून दिल्लें जिवितांत कितें जावंक आसा काल ताची ती घडयेक राखतलो आनी त्या घडये ताचे फुडें मनशापूण जेजूचें त्या मनशापूण त्या घडयेक एक वयर पडल्यान पळयता तो म्हणटा बापा हें म्हाका इल्लेशी कस जाता स्विकार कर मनशापणाचें ते एक तो म्हणटा अस्कत काय बापा ही कास तांकता जाल्यार म्हजे पयलीं निवार पूण त्या घडये तक्षण तो जाणा हांव देवा सोंपवतू आनी तो म्हणटा बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी भाव भयणीनो जेजू कितें जालां कितें आमकांय जाता सांत पावल त्या देखून म्हणटा आमी क्रिस्ताची प्रतिरुपां आमी क्रिस्ताचे मने जावन आसा देखून कितें ताका जालां तें आमकां ताणेंच म्हणलें उतरां हांव न्ही क्रिस्त म्हणजे तें जियेता म्हणटा सांत पावल आनी त्या देखून क्रिस्ताचे कश्ट आमचे कश्ट क्रिस्ताचे कुर्साचें मरण आमच्या कुर्साचें मरण क्रिस्ताचो कालवारी दोंगर आमचोय कालवारी दोंगर म्हळ्यार आमकां आमचे क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार आमकांय कुरीस म्हणलो 100% आसा आमकांय कालवारीची वाट म्हणली 100% आसा आमी ती चुकोवंक जायना आनी कित्या खातीर आमी सोंसचें म्हणल्यार की आमकां जापी आसा क्रिस्तांवानूच भाव भयणीनो कित्याक तूं कश्ट जाताय कित्याक तुका पिड्यां येता कित्याक बरें करताना तुका कश्ट येतात कित्याक तुज्या जिवितांत तुका सोंसूंक मेळटा हाका जापी तें जेजू क्रिस्त तेंच कित्याक क्रिस्ता खातीर क्रिस्तान कस सोंसले ताकाच जाप तुजी क्रिस्तान धरतन मनशाच्या सडवण्या खातीर कस सोंसले जाल्यार म्हजे कस ती मनशाच्या सडवण्या खातीर हांव तें सोंसतां त्या खातीर म्हजें मिसांव कितें सोम्याचें मिसांव तें वांटिली जावचें क्रिस्ताच्या वाण मिसांवांत हांवें सांगाता मेळचें कालवारीचो दोंगर सोमी सोल्लो आज हांवें त्या कालवारीच्या दोंगरार वचचें म्हज्या जिवितांत कालवारी दोंगराक गेल्या शिवाय निर्भोग ना ही आमची जिणी आमी क्रिस्ताचे जावन खंयच्या घडये भावार्थ स्विकार केला गे त्या घडयेंतल्यान आमी संपूर्ण क्रिस्ताचे आनी क्रिस्ताची वाट आमची वाट क्रिस्ताचे कश्ट आमचे कश्ट आनी क्रिस्ताचें मरण आमचें मरण देखून आमी भोवशे आजी उतरां आमी म्हणचे बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं जिवितांत कश्ट येतना आमी हे मुर्तीन दवरया दुसरे भाव भयणीनो कश्टान मनशान देवा संगी आसूंक जाय हें गरजेचें केन्ना मनीस ताच्या जिवितांत कश्ट येवचे ताका तो देवा सांगता आसा सोम्याच्या आजीरपणांत आसा त्या वेळार ते कश्ट हाळू जातात जेजू मोळ्याक गेलो कित्या खातीर बापाच्या संगतपणांत थंयसर कृष्णाच्या खातीर बापाच्या संगतपण ताका केदळा आसा म्हूण बगता ताजे कश्ट ताका कश्ट म्हूण बगनात पूण केदळा बापाचें संगतपण ना म्हूण ताका बगता त्या कुर्सार त्या एक घडये ताका एक तरेची ताळणी आयली आनी म्हणालो म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय ते बापाचें संगतपण ताका ना म्हूण बगलें त्या घडये कित्याक मनशा आसकत काय तो बरी जालो पूण दुसऱ्या घडये ताणें बापाक ताचो आत्मो उपसून दिलो देखून आमी भाव भयणीनो बापाच्या संगतपणांत आमी जिवंक कस आमी शिकोवंक जाय देवाच्या संगतपणांत आमी जियेता तर खंयचे कश्ट आमकां कश्ट म्हूण बगचे नात पगार आमी देवाची कशी करता देवाच्या वाटेन आसा खंडी जावन देवाच्या संगतपणांत आसा म्हणलें धैर्य आमकां बळ दिता तें आमी सोडया आमी प्रत्येक तरान आमी ह्या घडये आमी कश्ट जाल्या खातीर मागया संवसाराच्या गरजां पासत मागया ह्या घडी आमी मागया पवित्र सभे खातीर मागया पवित्र सभेचे सांदे पवित्र सभा ह्या संवसारांत देवाच्या हाजीरपणाचो गुर्तो ह्या पवित्र सभेंत पापसेबो बेस्पो याजक धार्मीक आनी आमी सकट सांगता एक जावन आसा आनी आमी पवित्र सभा जावन संवसारांत पवित्रपणाचो गुर्तो जावंक जाय
भाग्यवंतपण असो गुर्तू जावंक जाय, देवाचें प्रतिरूप जावंक जाय. देखून आज आमी सगळ्या संवसारांत पवित्र सभेच्या हर एका संदेती भाग्यवंतपणा खातीर मागया. आयची पवित्र सभा संवसाराच्या वाऱ्या वादळाक सांपडोन आसा. वायट आनी खोटें वारें पवित्र सभेक मारन आसा. मनीस दैत्य रितीन संवसाराच्या ओडण्या बारी जावन येता. क्रिस्ताची मौल्या मनशां ती उणी जाल्यांत. कितलेशा वेस्टर्न कंट्रीजांनी आज ही गरजो खाली पडल्यात. आज आमच्या मंगळुरांत ती आमकां हांगासर आमी बघून आसा. आधुनिकतेचें वारें वादळ तें वाळोवन आसा. एका रितीन आमच्या धार्मीक मुखेल्यांचे ती भाव ते पवित्रपणाचे देणे उणें जावन आमी पळयता. दैत्यपटी धार्मीक आनी ह्यासक आमी ह्या संवसारी वाऱ्याक आदलोवन येवचें पळयता. पवित्रपणांत ती पयसवेच्या पळयता आमी तांचे पासून मागोवंक जाय. बरे याजक भाग्यवंत याजक भाग्यवंत बिस्प भाग्यवंत धार्मिकां आमकां बोळ पवित्र सभेचें मागण्या खातीर देवान तांकां मिसल्यांत. देवाक लागीं जावन आसून देवाची कृपा संवसाराक दिवच्या खातीर सर्व याजकांक आनी धार्मिकां मिसल्यांत. आनी संवसारी अस्कतकाय संपडच्या याजकां आनी धार्मिकां पासून गवळ्यां पासून मागया. कुटुंबां जिवितांत आज कितलींशीं जाणां देवातून पयस वेतात. कुटुंबांनी मागणें उणें जालां. आनी असल्या पवित्र सभेक बळवंत करी जाय तर जमेची सगत मात्र करूंक शकता. देखून आज आमी प्रत्येक रितीन देवाची कृपा मागया. देवाच्या उतराची कृपा आज आमी मागया. किर्तनगार म्हणटात देवाचें उतर किर्तन 32:8 हांव तुका शिकोवन दितलो. तुवें दवरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका भूत दितलो. हें उतार आमी सक्कल रिपीट करया. म्हजे सांगाता हांव तुका शिकोवन दितलो म्हणया. हांव तुका शिकोवन दितलो. तुवें दवरूंक जाय ती वाट तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुजे दवर तुका भूत दितलो. परत आमी म्हणया हांव तुका शिकोवन दितलो. हांव तुका शिकोवन तुवें धरूंक जाय ती वाट तुवें धरूंक जाय ती तुका दाखयतलो. तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुजेर दवर तुका भूत दितलो. आनी एक फावटी अकरेक हांव तुका शिकोवन दितलो. हांव तुका शिकोवन दितलो. तुवें धरूंक जाय ती वाट तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुजेर दवर तुका भूत दितलो. तुका बोध दितलो. म्हळ्या हांव तुका देव शिकोवन दिता. देव आमी दिवची ती वाट दाखोवन दिता. देव आमच्या सगळ्या पवित्र सभेचेर दोळे दवरता. आनी ह्या देखून आमी मागया सुमया जेजू ह्या पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घाल. तुजी दैवीक जाणवाय पवित्र सभेक तूं दी. तुज्या शिकवणे प्रकार हर एका याजक भाग्यवंत गवळ्यांनी याजकांनी धार्मिकांनी हर एका भावा भयणींनी पवित्र स्थान घेतलें तुज्या वाटेन चलोवंक पवकार सोम्या. पवित्र सभा ह्या संवसारांत तुज्या हाजीरपण सो गुर्तू केदींग संवसाराच्या संगतीक ती हालन जावं दी. पेद्रू तूं जावन आसा कडाप तुजेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो म्हूण सांगलें सोम्या. पवित्र सभा कडाप जावन रावूं दी ह्या संवसारांत. खंयच्या वाऱ्या वादळाक जेजू हालन अशें ह्या पवित्र सभेतूं सखत दी. ह्या पवित्र सभेंतल्या ह्या जकांक तूं राख. गवळ्यांक तूं दै पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी भर. आमच्या लोकां थंय हर एकल्या थंय सम्या तुजी सखत वाळोवन दी. खंयचे संवसारी जिविताचें वाऱ्या वादळां पवित्र सभेक आदळनाचें तिरासन येनी पवित्र सभा अखेर पर्यंत सम्या तूं सांबाळ म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. सोम्याकण भेटून दिवया आनी आमी सगळ्या पवित्र सभे पासून मागया. मोळाब कोसलोन आसलोन पडून दी भुंय कांपोवन सोंपोवन दी. विश्वासी मोगतो मोगतो बाळसो
somsonakeedi Mo'labu koslon paslon podondi Buin kampon sambondi Vishwasi mozo mogto balso somsonakeedi विसरत गायक आवोई आपल्या पानोची तानुल्या आवय तरी विसर पोडात हांव तुका विसर सोना शांती पसत माग्या रशिया उक्रेनाचे झुजो आनीकी रावोंक ना 40 दीस उतरले हे झूज आनीकी चड आनी चड मारेकार जावन आसा आनी कालच्या दिसाचे न्यूज आमी आयकल्ल्या न्यूजा प्रमाणे रशियाक आनी एकल्या नव्या एका कमांडराक नेमक केला क्रूरी मनीस तो मनुष्य कितल्या 5,000 लोकां वयर सिरियाच्या झुजांत ताणें लागाड केलेल्या लोकांक आनी तसल्या मनशाक ह्या उक्रेन राष्ट्राक प्रत्येक तरान झुजाक ताणें नमी हाडला थंयसर आसो उक्रेनांतलो लोक जायतो कातोलीक आनी क्रिस्तांव जावन आसा सडीतलो क्रिस्तांव जाल्यार एका राष्ट्राचेर झूज चलतना आमी सेकंडीत वो रावंक जायना मागीर आमी देवान हे राष्ट्र राखचें पसत ह्या राष्ट्रांतच्या सर्व लोकांक दैवीक समयाच्या ते राक्षण मेळोवन दी तांचे जीव उरोवन दीत सगळे नाश जालां तरी तांचो भरवसो आनी बावार्थ नाश येना जावं दी तांचे बसत मागया तशेंच राष्ट्राच्या पुटीना बसत मागया तांच्या मुतीक समजून मेळो कितें करता तो चिंतून मनशाकडच्या नाशा खातीर करिनासतना देवा मुखार कलतो जावन सगळे मनशाकूळ बचाव करच्या दृश्टेन ताणें वावरूंक ताचे बसत मागया संवसारांत विविध राष्ट्रांनी खंयसर अशांती आसा खंयच्या राष्ट्रांनी मनशा हक्कां मस्तितात तांचे बसत मागया देवाचे सकत तांचे ते अधिकार चलोवन दी तांचो अधिकार मनशां देवाच्या अधिकारा मुखार रावन जावं दी देखून देवाची सकत तांचे ती वाडोवन दी देवाचें उतर आमी ह्या घडये उडास करया देवाचें उतर इजाया द्वितीय पुस्तकांतलें 31:6 आमकां सांगता धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात कित्याक सर्वेस्पर देव तुजें सगळें वेता तुका तो सोडून घालचो ना तुका तो सांडचो ना आमी सकट 3 फावटी हें उतार म्हणया धैर्य घेया आनी थीर रावा म्हणया धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजें सगळें वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सणचो ना परत एक फावटी धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजें सगळें वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सणचो ना अखरे एक फावटी धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजें सगळें वेता तुका तो सोडून घालचो ना तुका तो सणचो ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळ्यां जेजू ह्या पवित्र सभेन तूं आसाय आज आमकां पवित्र सभेत धैर्य दी तिरासन दी ह्या संवसारांत मनशां तिरासन दी आज संवसारांत ह्या राष्ट्रांक कोण झुजा देवल्यान चोम्या तांकां तांच्या शोशणे भारे जाल्ल्या राष्ट्रांत लेगीत तूं राव तांकां धैर्य दी तिरासन दी जेजू केदिंगस भियेनासतना झुजोंक वायट शक्त्यां विरोध झुजोंक सोम्यान तांकां धैर्य दी कित्याक तूं सलवतल्यान तेंगी तूं आसाय कश्ट तेल्यान तूं संगी आसाय तूं सोड घालिनाय सोडीत तांडून घालिनाय इस्रायल परजेक तुवें बाचाव केल्ली
तांचे संगत तूं रावलय पारावाराचे सैन तुवें सैन त्या दर्यान बुडयल्लें सोम्या आमी जाणाव संवसाराच्या वायट सक्ता नाश कर सोम्या हे झूज थांबोवन दी ह्या झुजा मारिपा जीवेचे रावून दीत बचाव दवन दीत उजवाड दी ह्या मनशांक दारुणाई कठीणाई क्रूरपण ह्या संवसारांतले ह्या मनशाच्या काळजांतले कान बुडय सोम्या आनी शांती दयाळाई करुणाई मोग तांकां दी सोम्या आमकां बचाव कर म्हूण तुजे लागीं मागता सर्व आमी बसया एक घडी आमचे दोळे धांपया बाळा बिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रोडो नाका आपय म्हाका जिणेन तुझ्या कश्टांत आसतना पिडेंत वळवळताना कश्टांत आसतना पिडेंत वळवळताना दिला सांगात हांवें तुका तुवें म्हाका सांडल्यार वाट चुकोवन गेल्यार तुवें म्हाका सांडल्यार वाट चुकोवन गेल्यार मोगान वेंगूंक हांव तयार आसा बाळा बिये नाका आसा तुझे संगी सदा कस्तानी नसतानी एक सूर रडताना पुसून काढल्यांत तुझी दुखां मोगाच्यानी केंडल्यारी पयस तुका केल्यारी गोपान घेवंक हांव तुका राखून आसा आवयन आपल्या दुधाच्या बाळाक सांडल्यारी आवयन आपल्या दुधाच्या बाळाक सांडल्यारी सांडसोना हांव तुका म्हज्या बाळा सांडसोना हांव तुका म्हज्या बाळा बाळा बिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रोडो नाका आपय म्हाका जिणेन तुझ्या आर्थीक अडचणेक सांपडलेल्या पसत मागया जायते ह्या संवसारांत आर्थीक अडचणेक सांपडल्या कितल्याशा घरांनी आज प्रत्येक तरान ह्या कोविड पिडे मारे उपरांत कितलेशे कश्ट आयल्यात कितल्याशा घरांनी रिणाचे बोरे माथ्यार चडल्यात घरां कडलें लोन वाहनां कडलें लोन जाग्या कडलें लोन फारीक करूंक कश्ट जाल्यात जायत्यांचें काम केलां हातांत जोड ना दीस काडचे कश्ट जाल्यात कितलेशा आवय बापायांक भुरग्यांचे इस्कॉलाचे फीस बांदूंक कश्ट जाल्यात कितें करचें कळना उसलें शिकाप दिवंक कश्ट जाल्यात आवय बापायांचे खळवळे कितलेशा घरांनी दिसपडतेक दीस चारोंकी वरवीं हाडोवंकी कश्ट जाल्यात लेका वरती वाडची म्हारगाय हर एका वाटेन मोलां सोडून येतात
खंय जावन पयशे करचे, कशें एडजस्ट करचें, कशी वाटस दिसना. कितलेशा पिडेस्तांक वकादणू पयशे नात, कितले गॅलरी पावनात पयशे, कितें वाट करची कळना. थोड्यांक कामूच ना न्ही, कामा खातीर ते हांगा वचून वचून पुरो जाता. निराश कालें करचें, फुडार कितें करचो, घर कशें चलोवचें, मुखार कशें वेचें, फुडाराची वाट कशी, कशें कुटुंब सांबाळचें. वय सोम्या कडेन आमी मागया. अस्कत मनशाक आमकां देवाचें सबोळ, देवाचें उतर आमकां सांगता द्वितीय पुस्तकांत. सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेलें, आपलें आकाशाचें घर उक्तें करतलो, तुजे भुंयक फावो त्या वेळार पावस दितलो, आनी तुवें हातीन घेतल्या कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. दैत्य राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण तूं कोणाय कडेन रीण घेवचो नाय. देवाचें उतर आमकां भरोसो दिता. भाव भयणीनो, आमी मागया देवाचें उतर रिपीट करया 2-3 फावटी. कित्याक देवाचें उतर कितलें आमी रिपीट करता तितलें सकत देवाचें आमकां मेळटा. आमचे संकश्ट परिहार जातात. सोम्याचें उतार तितलें बळाद एक म्हणजे सांगता म्हणा सर्वेस्परो म्हणा सर्वेस्परो भरपूर दिव्यांनी भरलेलें, अद्भुत दिव्यांनी भरलेलें, आपलें आकाशाचें घर आपल्या आदर्शाचें उक्तें करतलो. उक्तें करतलो. तुज्या भुंयक तुज्या भुंयक फावो त्या वेळार तुज्या त्या वेळार पावस दितलो, पावस दितलो. आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या तुवें हातीन सर कामांचेर सर कामां आपलो आशिर्वाद घालतलो. आपलो आशिर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, रीण दितलो. पूण तूं कोणाय कडेन पूण तूं कोणाय रीण घेवचो नाय. रीण घेवचो नाय. परत्यान आमी रिपीट करया. सर्वेस्पर सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेलें, आपलें आकाशाचें घर उक्तें करतलो. उक्तें करतलो. तुज्या भुंयक तुज्या भुंयक फावो त्या वेळार वयता वेळार पावस दितलो, पावस दितलो. आनी तुवें हातीन घेतिल्लें तुवें हातीन घेतलें सर्व कामांचेर सर कामां आपलो आशिर्वाद घालतलो. आशिर्वाद जायत्या राष्ट्रांक जायत्या तूं रीण दितलोय, रीण दितलो. पूण तूं कोणाय कडेन पूण तूं कोणाय रीण घेवचो नाय. रीण घेवचो. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 या घडी आमी सगळे सोम्या कडेन मागया. सोम्यांची जो ह्या घडये सोम्या कोणाच्या घरांनी आर्थीक संकश्ट आयल्यात जेजो तुका भेटोवन दिता हांव. सोम्या मनशाचे कश्ट जाणाय, कितले आवय बापय आज भुरग्यांच्या भविश्या खातीर रडता. सोम्या तांच्या भुरग्यांक बरें शिकप दिवंक वत धाडतात. खंयसर कळो न्हू कश्ट काण ती आवय बापय भुरग्यां खातीर वावरतना सोम्यान जेजो तांच्या जिवितांत जावचे रिणाचे बरें खाण उडय, बरें काम तांकां तूं दी. सोम्या घर चलोवंक ह्या कुटुंबांक आदार दी. कोणाचें काम गेलां जेजू तांकां काम मेळाशें कर. कोणाच्या घरांत आर्थीक अडचणी आसा थंयसर सोम्या आर्थीक रितीन तांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या जिवितांत कितें दिसपडतो ग्रास दी. सोम्या तांचे कश्ट परिहार कर. मनशां कोणाक कुमो करची सकत दिल्याय, असल्या कश्टांतल्या मनशांक कुमो करची सकत दी जेजो. तुजो हात तांचे ती विस्ताराय, कश्ट कान उडय जेजो. तुजे थंय बरें वसल्यान जेजू कांयच उणें जावचें ना. सोम्यान जेजो ह्या सगळ्या आर्थीक संकश्टांक बली जाल्ल्यान तुका भेटयता हांव आनी गायता हांव. आमी सक्कड हे कश्ट भेटोवन दिवन सोम्या कडेन मागया आनी गीत गावया. सक्कड आमचे कश्ट ह्या कडेन तुमी उडास करा. तुमच्या घरांनी कितें संकश्ट आसा, तुमच्या घरांनी कितें रीण आसा, तुमच्या घरांनी कितें प्रॉब्लेम आसात, कितें तुमच्या कामाच्या विशयांत तुमकां संकश्ट जाता, सगळें आमी सोम्याक भेटोवन दिवया आनी आमी गावया. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टाचे मोडा मुझे आयल्या वेळा
तुझे राव पात येता जेजू मोगाळा तुझे राव पात येता जेजू मोगाळा तुझे राव पात येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळार तुझे राव पात येता जेजू मोगाळा पिडेस्तां खातीर मागया कितलेशे पिडेस्त आमच्या मागण्याची गरज आसा जायतीं मनशां पिडेस्तान पिडेन कश्टातात कितलेशी आस्पत्रेंत आसा आज मारेकार थोड्यो पिडा संवसारांत विस्तारल्या कॅन्सर पिडा मारेकार कॅन्सर पिडा कितल्या घरांनी ही पिडा कश्टून आसा कितलीं जाणां बाबा भयणी आज तांच्या जिवितांत त्या कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टून आसले सगळे पयशे दागत्याराक घालन तीं खाली जातात असल्या सकट कॅन्सर पिडेस्तां तांचे वळवळे तांचे कश्ट सोम्याक भेटून दिवया कोवीड पिडा एक पोटी येवन गेले आतां आमकां कालच्या दिसा आमकां परत्यान 12 दीस आनी एक परतें वेरियंट आयला म्हणली खबर आयल्या गुजरातान परत्यान नवे वेरियंट ते आयला आनी इतर गांवांनी ते दुळूच विस्तारून आसा कोवीड पिडा आखीर जाली म्हूण चिंच्या घडये परत्यान एक पिडा आमच्या गांवाक फायदो वरनाशें ह्या पिडेन आमकां ग्रास येनाशें देवा कडेन मागया सोम्याची सगत मात्र तें आडावंक शकता जायतीं जाणां किडनीच्या पिडे वरवीं कश्ट जातात कितलींशीं जाणां डायबिटीस आनी BP पिड्यान कश्ट जातात कितलींशीं जाणां स्ट्रोक जावन घरांनी वळवळटात आस्पत्र्यांनी घरांनी बेड्डांनी थोड्या साकरी करची गत ना कितल्योश्यो विविध पिडा शिराच्यो पिडा मानसीक पिडा डिप्रेशन असल्या पिडे वरवीं कश्टून आसात हर एका रितीच्या पिड्यान मनीस बलीस जावन कश्ट जातना एक खुरीस व्हांवचें कश्टच म्हण दिसता थोड्यांच्या जिवितांत धैर्य पावना सोंसणीकाय पावना कशें सोंसचें मनशाचें अस्कत काय तें आयज पावन तें पिडा सोंसचें बोळ खान बुडयता मागया भाव भयणीनो देवाचें उतर आज सांगता आमकां जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक 30:3 हांव वाचता आयका हांव तांकां वोखात आनी सावस्तकाय हाडटलों हांव तांकां बरी करतलों उदंड मापान शाश्वत संती दितलों म्हजें सांगाता रिपीट करा हांव तांकां वोखात आनी सवस्तकाय हाडटलों हांव तांकां बरी करतलों आनी उदंड मापान शाश्वत संती दितलों परत्यान रिपीट करया हांव तांकां वोखात आनी सवस्तकाय हाडटलों हांव तांकां बरी करतलों आनी उदंड मापान शांती दितलों हांव तांकां वोखात आनी सवस्तकाय हाडटलों हांव तांकां बरी करतलों आनी उदंड मापान शाश्वत शांती दितलों प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सोम्यान जेजू हे सकट पिडा जेजू तुज्या पांयां तुनी समर्पण दिता सोम्यान जेजू तूं वयस ह्या संवसारांत आयलय सोम्या तुजे वरवीं गुण जायना ती पिडा नातले सोम्या खोडकार तुजे लागीं आयले सोम्या तुवें तुवें कुशी वेल्या तुज्यान म्हाका नितळ करूं जाता सोम्या तुवें ताका आपणलें आनी गुण केलें सोम्या कुर्डो भारती मेळून तुजे लागलो बाप म्हणा लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हणजे बिरमत पाव म्हाका दिश्ट दी सोम्या तुवें दिश्ट दिली 12 वर्सां रक्ता सावन पिडेन कश्टाची स्त्री सोम्या तिजे कश्ट वळवळे काडून तुजे चर्ची आयली सोम्या इतलो भावार्थ काडून लोकांच्या सम्या मतीं रिकोन भावार्थांचीसून तुवें तुका आपडलें सोम्या आनी तुवें तुजें हांव ती गुण करचे सकत तिचे ती वाडले सोम्या जेजू ती 8 वर्सां त्या बेस्सदा तळ्या कडेन पडून येतल्या पिडेताक जेजू कोणेच पळोवंक नातलें कोणेच विचारूंक नातलें कोणें ताजे कश्ट समजोंक नातलें तुवें समजलें तुवें ताका आपडलें ताचे लागीं उलयलें सोम्या 30 आनी 8 वर्सांची ताजी मारेकार कोणाची जिणी तुवें आखेर गेली सोम्या तुवें ताका सुटका दिली सोम्या जेजू तुजें तें वाळटा तो जीव
जायराच्या धुवेक तुम्ही गोड केले सोम्या जिवंत केले लाजाराक तुम्ही फोंडांतलो भायर काडलोय सोम्या ही सगळं तुजें ती आसा ह्या पिडेस्तांक आज जेजू हांगासर आमी कोण सक्कड आमी आज उडास करता आनी आमचे लागीं मागोंक सांगल्या हर एका पिडेस्तांक जेजू आनी आमची पिडा तुका आमी जेजू तुका आज समर्पिता आनी ह्या घडये सोम्या तुजी कूड भलायकी मागता जेजू तांकां आपड तुजी सकत तांकां तोंदी साध्य जाल्यार एक घडी परती मेघाला तुझे उतर मुझ्या जीवनात सदांच उरून दी तासो प्रकाश हर एका घडये म्हाका सांभाळून व्हरून दी तुझे उतर मुझ्या जीवनात सदांच जिवे व्हरून दी तासो प्रकाश हर एका घडये म्हाका सांभाळून व्हरून दी उतर तुजें सर दाखोवन दिता न्हीद वाडटी बाचावेची शिकयता आमकां रीत जागोवन दिवची मी निसन तिसर्गाची तुझे उतर म्हज्या जीवनात सदांच जिवे व्हरून दी तासो प्रकाश हर एका घडये म्हाका सांभाळ व्हरून दी घडी बरा तो बारा स्थिती करिया हालेलुया 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 सोम्या जेजू या घडये तोम्या तुजी पवी सगत वाळे जेजू आमकां सक्कड पिडेस्तां सुंदरल्या कश्ट जाल्यार तुका आवडीतल्या जेजू आज या घडये तुज्या वर्ष घर तितल्यान जेजू तुका भेटयता सोम्या तुज्या आमलेक रक्तान अभिषेक कर सगळ्या हर एकल्या जेजू हांगासर आतलेल्या आज या घडये आराधना केल्या सगळ्या हांगात आराधना सोलोन व्हरतना सगळ्या तुजो अभिषेक दी सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत देवून दी सोम्या जेजू आमचे तेस्ते मारे कारणी सक्कड पिडा विविधच्या पिडा जेजू मान केल्या सोम्या जेजू तुज्या सक्तीन भगले उमटून उडयात काड भस्म करचे वायट नकोट्या सक्तीन दुष्ट सक्तीन तूं बंद कर जेजू आमकां अपड तुज्या सैवीक सक्त्यान आमकां अपड हाजो पवित्र आत्मा आमचे वस्त करून दे सोम्या पवित्र देवा हाडी आमचे सोम्या तुज्या दैवीक सक्तीन ते पवित्र कर कधीच वायट नकोट्या सक्तीक आमचे ते भितर रीक न जावं दे सोम्या दुष्ट शक्तीन तो निष्कंद नाश कर आनी सपून दैवीक सक्त्यान आम कर तुज्या आमले 500 गायांत आमले रक्ताचे तेंबे वडोवन दी सर पिडाशिल्लो गुण करून दी जेजू भावार्थ आमचे ती जीव कर त्या भावार्थान जेजू हांव तुका सत मानता म्हणजे जेजू ते आमी सत मानतो जेजू त्या भावार्थान दर भावार्थान जेजू आमकां आपड आनी त्या दैवीक सक्त्यान आमचे सक्कड पिडा गुण करून आमी सुटका दी जेजू आमकां हात दी हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया हालेलुया म्हजो आत्मो सौम्याची वडवीक गाथा म्हज्या तारोकातय उल्हासता ताणें केल्यान महात्कार्यां जिणेंत म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सैदा म्हजो आत्मो सौम्याची वडवीक गाथा म्हज्या तारोकातय उल्हासता ताणें केल्यान महात्कार्यां जिणेंत म्हज्या ताच्या नांवाक जावं ताणें आपले रसणेक दाखयली दयाळाय तिका सर संतती सदैव म्हूण मानतेल्यो कित्याक सक्तिवंतान विचित कामां केल्यान बागे वंच ते वंताचे नांव
मुजो आत्मो सौम्याची वडवीक गाथा मुझा तारो खातय उल्हासता ताने केल्यान महात्कार्या जिनियेन मुझा ताच्या नावाक जावं महिमा सदा भुकेल्या लोकाची ताने भुकता वयली आने रित्या हातान धाडले ग्रेस्तांक फाटी आपणाक बियेतेल्यांक दाखयता तो काकूळ सदा संतते तावन संतते म्हजो आत्मो सौम्याची वडवीक गाथा मुझा तारो खातय उल्हासता ताने केल्यान महात्कार्या जिनियेंत मुझा ताच्या नावाक जावं महिमा सदा ताने केल्यान महात्कार्या जिनियेंत मुझा ताच्या नावाक जावं महिमा सदा